सध्या राज्यभर रानाक उजान रेवाडो घातला। म्हादय अभयारण्यातलो रानातलो उजो अजून नियंत्रणात येवंक नाशिल्ल्यान गावांक आता उलवलो धोको निर्माण जाला। राज्यातल्या हेर वाठारांनी जायत्यो उज्याच्यो घडणुको घडल्यात। पळयात पुराय बातमी। म्हादय क्षेत्रात उजो नेटान पाताळपाक लागला। आता मोर्लेतल्या केरी वाठारात रानात उजो पावला। राज्य उजो पालोवपी दळ, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि नौदल हे सगळे उजो पालोवपा खातीर हाजीर जाल्यात। पळयात। मजगती काल राती कुठ्ठाळे रानात व्हडा प्रमाणात उजो लागलो। उजो पालोवपी दळ उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न करीत आसात, पूण अजून मेरेन उजो पुरायपणान नियंत्रणात येवंक ना। पळयात। सांगपाचें म्हणल्यार राती काल हो उजो लागलो, म्हाका दिसता ह्याच टायमार काल घडये लागलो आसतलो, पूण तितलो तो कळना। पूण जेन्ना रात जाली तेन्ना उजो जो व्हडलो जालो तेन्ना सगळें कोडून येयलें आनी म्हाका ते पंचान फोन केलो। राती आमी स्पॉटार 7 सुमार 7 जाल्यार ते 3 राती गेले, पूण कंट्रोल कसो जावना। सगळे येयल्ले, आमचे फायर डिपार्टमेंट येयल्ले, मागीर कलेक्टर आहलो, मागीर PI आहलो वेर्णाचो, मागीर मामलेदार आहले, सगळे आहले। पूण तरी आसतना ते व्हडली जंगल, व्हडली झाडां थंय स्लोप बी आसा, तेका व्हेरी डिफिकल्ट थिंगा भितर वचपाक। तेका लागून ते फायर फायटर देखून व्हेरी डिफिकल्ट तांकां तो हँडल करपाक व्हेरी जावंक ना। पूण सकाळीं जेन्ना आमी नेवीक देखून आमी फोन केलो तेन्ना नेवीन 4 रावंड कितें मारले, 4 रावंड बाकीचे कितें घातले आनी ते गेले। पूण तरी आसतना कांय ना, हँडल कांय जावना। अजून तसो आसा उजो फुडें फुडें येयत आसा। म्हणटकीर म्हाका दिसता आमी कितें जर करून हाका उपाव काडपाक जाय, नाजाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट वाडत रावतलो आनी प्रॉब्लमूय जावपाक शकता। आनी कडेन आतां लागलो म्हणून आयकूंक येता, सो सेम हो कंटिन्यू थंय पेन पावलो ना हो तोच तो वाडटा न्हू, तो वाडत आसा, फुडें फुडें येयत आसा। आनी राती माडानूय जाल्लो, पूण माडान जालो तो कंट्रोल जालो, पूण हांगा तें जंगल चड व्हडलें सारकें आनी तेका स्लोपी आसा आनी व्हेरी डिफिकल्टी झाडान भितर वचपाक। तरी आसतना आमचे फायर फायटर जे आतां थोडेशे उदक मारलां लागीं मेवता थंय, पूण ते लागीं बरो लागलो। म्हाका दिसता तो 1 किलोमिटर सुमार वयरूच तो फूल सारकी एरिया लासत येता आनी व्हेरी डिफिकल्ट तो हँडल करप। मडगावच्या दामोदर महाविद्यालयाच्या फाटल्यान उजो लागला अशी माहिती मेळ्ळी। हांगा उजो पालोवपी दळाचो उजो आटपात हाडपाचो यत्न चालू आसा। पळयात। तशेंच आयज दनपारा बागा हांगा उजो लागलो अशी माहिती मेळ्ळ्या, पूण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कांय वरां भितर उजो नियंत्रणात हाडलो। पळयात। आमकां आसगांव बाद्यान कॉल येयल्ले, ते कॉल केल्या उपरांत आमी पर्रा वयताले तांकां एसिस्ट करपाक। जाल्यार आमकां ऑन द वे कॉल येयले 12:33 की बागा ओल्ड ब्रिजाच्या ऑपोजीट दोंगराक उजो पेटला म्हणून। हांगा येवन पळयता जाल्यार खरोच उजो पेट्टलो आनी तो उजो आमी पालयलो आनी कांयच कळोंक शकना की सगळे आतां जे दोंगरूच पेट्टात आनी कशें पेट्टा कितें पेट्टा कांयच सांगूंक शकना की हिटीन वो कोण घालता हेचे आमी तुमकां कांयच सांगूंक शकना। आता कंटेन केला, स्प्रेड जावचो न्हय म्हणून खबरदारी घेतला, आता पालयला कंप्लीट। हय, तो पालयला। मदीं झाडां पेटल्यात, तेंचो धूप त्या झाडांक उजो आसा तो पेट्टा इतलोच, आनी बाकी सराउंडींग एरिया आमी सगळी स्वीस केल्या। ओके। उज्याक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाई करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री सावंत हांनी दिल्या। तशेंच रान अधिकाऱ्यांक वन्यजीव अभयारण्यात भोंवडेकारांक प्रवेश नाका म्हणपाचो आदेश अधिकाऱ्यांनी दिला। गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, हिरू महाले, समीप नार्वेकार, महेश गोवेकार, सुभाशीष गोवेकार आणि निखिल जल्मी।